बायला आरक्षण विधेयकाच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीन भाजपाचेर तीव्र टिका केली। भाजप लोकांची आणि खास करून बायलांची दिशाभूल करता आणि फकत मतां खातीर हो मुद्दो फुडें व्हरतात असो आरोप काँग्रेसीचो कुशावती जिल्ह्याचो अध्यक्ष राजेश वेरेकारान केला। काँग्रेस पक्षान केन्ना बायला आरक्षण विधेयकाक विरोध करूंक ना, मात तांच्यांनी फकत डिलिमिटेशन विधेयकाक विरोध केल्ल्याचे वेरेकारान स्पश्ट केले। वुमन्स रिजर्वेशन बिलाचो ते फायदो घेवन करता, मतां मेळोवपाक, इलेक्शन जिखपाक आनी ते एक फटींगपणाचें चित्र निर्माण करता की काँग्रेस पक्ष हो महिला विरोधी पक्ष। सो हे चित्र दाखोवपाक तेंच्यांनी आज सत्तेन आसतना सुद्दां बायलांक रस्त्यार हाडल्या। ओपोजिशनान आसतना ते बायलां रस्त्यार येतालीं, भाजी म्हारग जाले म्हणटालीं, भाजी विकतालीं, सिलिंडर माथ्यार घेवन बसतालीं। आज हे सिलिंडर कितके म्हारग जाले ते तुमी पळयल्या, आज भाजी कितकी म्हारग जाल्या ती तुमी पळयल्या। जशें आज सांगलें की 3 सिलिंडर फ्री दिता म्हणून सांगलें बीजेपी सरकारान जेन्ना फाटल्या 2022 ते 3 सिलिंडर तांणी दिले ना। लोकांक सांगिल्लें आमी उदक तुमकां 15 ml उदक तुमकां 15,000 लिटर तुमकां उदक फ्री दिता म्हणून, तेंय तांच्यांनी बंद केलें। सो बीजेपी एक चित्र फटींगपणाचें चित्र निर्माण करपाक लागून जाय जाय त्या लोकांक ते रस्त्यार हाडटा आपल्याक फायद्याक, फक्त आपल्या फायद्याक। हितून तेंच्या महिलांचो मोग तांकां ना, महिलांचें एम्पावरमेंट तांकां पडिल्लें ना, तांकां पडना जाल्यार येता तें इलेक्शन जिखप। कित्याक 2027ची निवडणूक बीजेपी सरकाराक खबर आसा, बीजेपीक खबर आसा की ते सगळ्या स्तरांचेर ते फेल थरलेले आसा, लोक तांच्या विरोधान आसा। आज जी गोष्टी चल्ल्या, आज भ्रष्टाचार जो चल्ला, 39A जो प्रकार लँड कन्वर्शनाचो चल्ला, ह्या सगळ्या हातून हे सरकार स्पेशल अपयशी ठरिल्लें आसा आनी लोकांचे एटेन्शन डायवर्ट करपाक असले ते आज मुद्दे घेवन रस्त्यार येता। कित्याक तांकां खबर आशिल्लें हें बील 2/3 मेजॉरिटी तांकां मेळची ना पार्लमेंटान, हें बील पास जावचें ना। पूण त्या लागून लोकांक फटोवपाक लागून विमन्स बील तेंच्यांनी लिंक केलें डिलिमिटेशनाक आनी लोकांक फटयलें।